नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक जो लोकसभेचो माहोल तयार जाला ताजेर वेगवेगळे अंदाज, वेगवेगळे चर्चा, वेगवेगळे आरोप जातात. आनीक एकलो दुसऱ्याचेर आरोप करता, दुसरो एकलो दुसऱ्याचेर आरोप करता. अशे तरेचें सगळें वातावरण आसतना दक्षिण गोंयांत स्पेशली एक हे आता की BJP जिखतली काय काँग्रेस जिखतली हो एक सद्याक चर्चेचो विशय आसा. आनी आमचे मदीं आसात भाजपचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष बाब फळदेसाय. सुभाष, येवकार तुका. हय, म्हाका एक सांग की तूं आतां हे इलेक्शनाक सामको एक्टीव जाल्लो आसा. तूं हे दोनी मतदारसंघा कडेन कशें पळयता? नॉर्थ आणि साऊथ या दोन्ही मतदारसंघ पळयले जर जायत आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सक्षम असे उमेदवार आसा. आणि गोंयांत भितर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कॅडर बेज पार्टी म्हणून भारतीय जनता पार्टी कडेन पळयले वता. आणि भारतीय जनता पार्टी खंयच्याय निवडणुकीच्या दरम्यान आपलो प्रचार प्रसार करना, तर एक निवडणूक सोंपले नंतर दुसऱ्या निवडणुकीची किंवा आपल्या जनते कडेन जनसंपर्क दवरपा खातीर आनी वेगळे वेगळे प्रोग्राम घेवन येता, कार्यक्रम घेवन येता. मागीर तो कसलोय आसूनी आमकां निवडणूक दोळ्या मुखार दवरून आमी कार्य करनात, तर आमी लोक दोळ्या मुखार दवरून, लोकांचे कल्याण दोळ्या मुखार दवरून तांकां जे कितें भारतीय जनता पार्टी कडच्यान अपेक्षा आसा त्या अपेक्षा पुर्तते खातीर लोकां कडेन जनसंपर्क दवरतात. आनी तातूंतल्यान आमकां एक म्हणजे भुरग्यांक जेन्ना सदांच शिकतात तेन्ना पेपर व्हडलो कठीण लागना. जे कोणी एग्जामी वेळार शिकतात ते मागीर सुइसायडल थॉट येतात. अशें जावपाक जायना म्हणून आमची पूर्व तयारी पूर्णपणान आसता. इलेक्शन एक विकाचेर आयले जाल्यार पसून भारतीय जनता पूर्णपणे तयारीन आसता. सो म्हाका दिसता की हे दोन्ही मतदारसंघ व्हेरी इजिली आमकां आयज कॅप्चर करपाक मेळटात. पूण सद्याक एक आमी दक्षिण गोंया कडेन मातशें लेट येवया आनी उत्तर गोंयाचेर हे करूया. एक आवाज जाता की जो आतां 5 वर्सां तुमचो जो निवडून आयिल्लो आमचो श्रीपाद भाऊ जो मिनिस्टर आसा, पूण ताणें ज्या तरेन मतदारसंघात काम करपाक जाय आशिल्लें किंवा गोंय रिप्रेझेंट करपाक जाय आशिल्लें लोकसभेक तशें केलें ना म्हणून. आनीक हो एक थोडे आवाज तुमचे थोडे कार्यकर्त्यां कडल्यानूय बी जावपाक लागला. आनीक काँग्रेस हाजेर कॅश करून काँग्रेस म्हणटा तो कांय कामाचो न्ही अशें तरेन काँग्रेस हे करता, आरोप करता. सो हाजे कडेन कशें पळय? ना, तुम्ही पळयलें जर जायत भाऊचेर आरोप जावप हे म्हणजे इतले वर्सांचे जे भाऊ कडेन 25 वर्सां भाऊचेर विश्वास दवरिल्ला. प्रत्येक वर्साक पळय भाऊ हो राजकारणी संत, संयमी, विनयशील आनी सगळ्याक रिस्पेक्टफूल वागोवपी मनीस. तो एग्रेसिव्ह राजकारणी न्ही आनी ताचें काम करपाची पद्दत ही वेवस्थीत आसा. आनी भाऊ जे काम केल्लें ताचो एडवर्टायज आनीक मोठो बागुलबुवा करना. म्हणून एखादे वेळी कोणाकय दिसतलें की श्रीपाद भाऊचें काम आमच्या अपेक्षेनुसार ना. खुबशे नेते आसतले ते पळयले जर जाय जाल्यार तुमी म्हणटात की रमाकांत खलप ताच्या विरोधान तुमी कॅन्डिडेट दिलो आनी आयज ते प्रोजेक्शन कितें करतात की रमाकांत 25 वर्सां केलें ना. तर म्हाका एक सांगात पळया, 18 वर्सांक जाणी काम केल्लें त्या मनशाक इतलो विजनवास कित्याक कांय लोकांक खबर ना. काल पाटकार म्हणटालो की तो हालींच 2022 भारतीय काँग्रेसीन कडेन आयला. पूण तुमी पळयलें फाटले निवडणुकींनी बी ज्या वेळार लोकसभेची चर्चा बाईची चलताली त्या वेळार लागीं येवन रमाकांत खलपाक सायडीन दवरलो. आता ज्या वेळाचेर तांचे मुख्य कॉन्टेस्टंट आसात ते लॉस जाल्ले आसात आनी कांय लोक मुखार येताले, तांकां फाटीं उडोवन भाई तातूंत भितर श्रेश्ठ जाला आसतलो न्ही. पूण तो कंपेर अशें करपाक शकना की 18 वर्सांचे बाईची कारकीर्द आसा ही त्या वेळार काँग्रेसीची कारकीर्द न्ही ती. त्या वेळार वेगळे सरकार आशिल्ले, गोंयान भितर वेगळे सरकार, गोंयच्या म्हणजे भाऊ महाराष्ट्रवादी गोमंतकाक रिप्रेझेंट करतालो. कॅल्क्युलेशनच वेगळें आसा. त्या वेळार काँग्रेसीन ते क्रेडीट घेवपाची गरजच ना. आनी हांव म्हणटा की रमाकांत भाई आसा जर जाय इतलो तो एफिशियंट आसा म्हणून आयज प्रोजेक्शन आनी ताच्या मोगान जे सगळे म्हणटात ते आता पयर तिकीट दिले नंतर बसून विजय बिकेन ताची इतकी निंदा केली की ह्या मनशान सदांच फुटीन म्हणजे खंयच्या पक्षान आसा तो केन्ना आमकां कळ्ळोच ना. त्या मनशाक तुमी हाडून दितात आनी निश्ठावंत क्रियाशील प्रामाणीक कार्यकर्त्यांचे सॅक्रिफायसीस आहा ताचे कोणाक किंमत ना ह्या पद्दतीन निंदा केली. त्याच्या नंतर तुम्ही दुसरे कॅन्डिडेट कॉन्टेस्टंट आहात लगातार. पूण आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अशा तुम्ही म्हणटात तशें एखादे वेळ खंयच्याय मिटिंगेन नाराजी व्यक्त केली आसतली पूण श्रीपाद भाऊ अशें कोणी अपशब्द वापरले नात. ज्या रितीन काँग्रेसीचे तांचे जे फुडारी आसात, जे कॉन्टेस्टंट आशिल्ले, ज्या रितीन तांची निंदा करताले तशें भाईक हे केलें ना. हो एक काँग्रेसीचो बागुलबुवा प्रोपगंडा आसा की खंय तरी श्रीपाद भाऊच्या
क्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण करप आणि रमाकांत बाईक वयान दिवप. आता तू म्हणलं त्याच चर्चेक जर म्हणटा इतलो ते पाच टर्म भाऊ जिंकून आयलो आणि थंय कसो आयलो प्रत्येक वेळार मार्जीन वाडोवन हे काँग्रेसीन बाबत कॅन्डिडेट दवरिल्लो म्हणून ते भाऊक स्वताच्या हाजेर ना बाबत न्ही ती ताची क्षमता आसा, ताचो जनसंपर्क आसा, श्रीपाद भाऊ बद्दल जो आदर आसा. आयजय श्रीपाद भाऊच्या विरोधी गटां भितर अशें कोणाची कापस्ताद जावची ना की श्रीपाद बाईन खंय तरी घोडबंगाल केल्ले आसा, स्कॅम केल्ले आसा, लोकांक लुटलेले आसा अशा प्रकारचे कोण करना. पण दुसऱ्या वटच्यान तुम्ही पळयात काम करना जाल्यार पसून तुम्ही कॅन्डिडेट दिलं ताजे हे कितें आसा. जी म्हापसा अर्बन बँक जी आसा ती बँक बुडितान गेली. आता भाई कितें म्हणून की चर्चेन येवनी ती चर्चेन येतले, ताच्या नंतर चर्चेन येता तेन्ना ताणें फेसय करचें. पण हांव एक म्हणटा सरकारान आपल्याक जो आदार दिवपाक जाय राज्य सरकार दिवना म्हणटा. राज्य सरकारान दिलं ना जर जायत भाईची संपत्ती जी आसा ती दिल्ली बँकांनी आसा, इतर सगळ्या सेफ बँकांनी आसा. ताणी आपली बँक अनसेफ म्हणून फक्त 23-24 हजार तातून दवरले आणि कोट्यांनी रुपया आसात ते दिल्लीच्या खंयच्या तरी बँकेन दवरले किंवा आमच्या दुसऱ्या नॅशनलाइज किंवा प्रायव्हेट बँकांनी तांची इतकी संपत्ती आसा ताजो 1% पासून भाईन आपल्या बँकेन जे चेअरमॅन आशिल्लो दवरला. केदे व्हडले पळयात दाखयता. तुम्ही जर स्वताची बँक आसा स्वताच्या घरान म्हणजे ज्या बाई सर्वेसर्वा आशिल्लो म्हापसा अर्बन बँकेन त्या सर्वेसर्वा आपल्याच्या बँकेचेर अविश्वास हो पयलींसून आशिल्लो म्हणजे हाचे कारणीभूत कोण आसात. आता चर्चेन येतकच येतले चर्चा ही निश्चितपणान जातली. ह्या गोष्टीचेर आता चर्चे कोणाक खंय खंय बाई हॅज नथिंग टू लूज. श्रीपाद बाई इज अ विनिंग कॅन्डिडेट. आम्ही चर्चेन वचून तातून भितर तांकां एम्पल ऑफ टाइम आसा हे सगळे गोष्टी करपा खातीर. वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग सिरियसली ऑन इलेक्शन इश्यूज रादर दॅन गोईंग फॉर अ डिबेट आणि शॉर्ट टर्मा भितर लॉंग जम्प घेवपाचे प्रयत्न ते करतात की डिबेटान भितर येतले आणि बाई सुंदर उलयतलो आणि ताच्या नंतर बाई कितें कॅप्चर करतलो म्हणून ही जी पळय गुगली घालतात ते आमकां खबर आसा. चर्चा ही निश्चितपणान जातली ज्या वेळार निवडणूक जातली आणि त्याच्या नंतर चर्चेक कोण मुखार येता ते पळोवया. सीएमान म्हणला की फायल परत ओपन करपाक शक्य आसा म्हणून कितें धमकी काय ना फायल म्हणजेच एखादे वेळ ज्या रितीन आम्ही विरोधकांचेर शरसंधान करपाक जायना म्हणून निवडणुकीच्या काळान भितर ते करप बरोबर न्ही म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलेले आसा की आम्ही आता ताका हात लावचे ना की कोणाकय कसल्याच प्रकारचो दुबाव येवचो न्हय की निवडणुकीच्या दरम्यान कोणाक तरी अरेस्ट जालो, कोणाची तरी चौकशी जाली, इन्व्हेस्टिगेशन जालें वो प्रत्यारोप येवचे न्ही. संत गतीन जे घडपाचें आसा जी चर्चाय जातली जी चौकशी जातली आणि ताका सामोरे वचपाची तयारी जावची. नॉर्थ गोवा जालें आता दक्षिण गोंयांक ह्या फावटी दोनूय उमेदवार आसात ते नवे आसात. नवे म्हणजे बिर्यातान एक निवडणूक लढयल्या पूण एक बीजेपीच्याच हातूंत भितर आसा की ही कोण तरी नवी ही आमची न्ही ही भायल्यान कोण हाडल्यात आणि तूं म्हणटा तसो बीजेपी जर कॅडर बेज पक्ष जाल्यार कॅडराची भायली तुमकां दक्षिण गोंयांत कित्याक हाडपाक पळयात तुमी दुसरे पळयले जर जायत काँग्रेसी कडेन इतल्या वर्सांची स्वातंत्र्याच्या नंतर सगळ्यांत व्हडली पार्टी म्हणून आसा ताका विरियोटो केन्ना मेळ्ळो म्हाका सांगात पळया. इज ही नॉट अ न्यू कॅन्डिडेट. देर वेर सॅक्रिफायसीस ऑफ गिरीश चोडणकर पळयात एक बहुजन समाजाचो इतके सॅक्रिफायस केले ज्या जाग्याचेर डेपोजीट पासून बुडटा त्या जाग्याचेर कोण येनाशिल्लो खंय पणजी व्हरताले ताका खंयच्या लोकसभेक व्हरताले खंय ज्या जाग्याचेर एकय मनीस मेळना त्या वेळाचेर गिरीश चोडणकर बहुजन समाजाचो भंडारी समाजाचो एक नेता कंटिन्युअसली सॅक्रिफायस करतालो आणि आयज तो पयले फावटी मागतालो की स्वता खातीर आतापर्यंत त्यांनी पार्टी खातीर आपले सगळे रक्त आणि आपले सगळो घाम गाळ्ळा. त्या गिरीश चोडणकर एक बहुजन समाजाचो एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व आसा. त्या मनशाक सायडीन दवरून विरियटोक दिले. म्हणजे तुम्ही जेन्ना झगडटात काँग्रेस जेन्ना झगडटात तुम्ही पळयले खंयचे बारीक बारीक इश्यूज सोडून की बहुजन समाजाचेर ही पार्टी अन्याय करता भंडारी समाजाचेर ही पार्टी अन्याय करता जाल्यार हे भंडारी समाजाचे बहुजन समाजाचे प्रेम तुमकां खंय गेले. हांव म्हणटा की आमचो कॅन्डिडेट सिलेक्ट करता आसतना एक स्पेसिफिक पर्पजा खातीर केल्लो आसा. एखादे वेळी ती नवीन पॉलिटिक्सान आसतली समाजकार्यान भितर नवी ना क्रीडा क्षेत्रान भितर नवी ना किंवा आमच्या वर्तमान मिडियान भितर नवी ना आमच्या शिक्षण हातून भितर नवी ना. तुम्ही पळयतले कितल्योश्योच शैक्षणीक संस्था ह्यो पिळग्यांनी ती चलयत आयिल्ले आसात.
क्रीडा क्षेत्रान भितर 57 वर्सां पयलीं डेम्पो क्लब स्थापीत जालो. गोंयकारांच्या आमच्या मायनॉरिटींतल्यान जे भुरगे आयज अंतरराष्ट्रीय स्तराचेर गेल्ले आसात तांचें योगदान खूब आसा. शैक्षणीक मळाचेर तुमी पळयलेच आसा, क्रीडा हातूंत सांस्कृतीक जे तांचे हातूंत भितर आसा किंवा समाज कल्याण आसा हातूंत भितर ज्या फॅमिलीचो वांटो आसा. आनी प्रामुख्यान नरेंद्र मोदीजी जेन्ना म्हणटात की आमी 33% जे रिजर्वेशन आसा ते महिला खातीर वुमन रिजर्वेशन करतात, ताचे रेफरंडम घेवपा खातीर गोंयचे सारकी एक बुद्धिवादी स्टेट आसा, इंटलेक्च्युअल लेवल हाय आसा, हायेस्ट लिटरसी रेट आसा आनी हायेस्ट पर कॅपिटल इन्कम आसा, एक एडवान्स आनीक बरी प्रोग्रेसिव्ह स्टेट आसा. त्या प्रोग्रेसिव्ह स्टेटान भितर आपणे घेतिल्लो जो निर्णय आसा तो परत एक फावटी आमचे लोक उचलून धरता काय कितें म्हणून पल्लवी डेंपो सारको एक कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. हे तुमचे प्रधानमंत्री म्हणटात, हे तुमचे राष्ट्रीय गृहमंत्री म्हणटात, हे तुमचो दक्षिण गोंयांतलो कार्यकर्तो म्हणटा. डेफिनेटली आयज कार्यकर्ते पळय तुमी म्हणजे सांग्यावेले जेन्ना एक हांव म्हजे हक्कान उलोवपाक शकता ते सांगेचो मतदारसंघ. सांगेच्या मतदारसंघात पल्लवी डेंपोक जेन्ना तिकीट दिली एक मनीस नेगेटिव्ह उलयलो जाल्यार दाखयात तुमी म्हाका. आनी वेरेज ती ज्या वेळार आमचे 7 ज्यो अश्यो वेगवान मिटिंगो जाल्यो 1-1.5 तासाचो प्रत्येक पंचायतीन भितर 400, 500, 600, 700 लोकांच्यो मिटिंगो जाल्यो आनी एकूच सूर आशिल्लो की पल्लवी ताई तुम आगे बढो. एकय मनशान येवन सांगलें ना की आमचे भितर इतके अशे सक्षम उमेदवार आशिल्ले तातूंतल्यान कित्याक केलो ना. आमचे जे कॅन्डिडेट म्हणून तांच्या फाटल्यान प्रोबेबल कॅन्डिडेट म्हणून जी नांवां येतालीं ते पयलेच दिसाक महालक्ष्मीक नाल्ल फोडपाच्या धरून आज तागायत तिच्या बरोबर सावळे सारखे उबे रावतात. आणि काँग्रेसीच्या बरोबर पळयात कित्याक प्रोबेबल म्हणून कॅन्डिडेट आशिल्ले ते अजून पर्यंत तांकां फार मार मारून जखमी करतात. अजून ते सेट जाले ना, त्या मुडान आयले ना की आमी आमचेच भितर काउंटर करपाक शकनात आनी जनते भितर कशें काउंटर करतले. we got aligned on the very first day. All the people came for अजून पहिल्या फावटी ते आयले आनी तातूंतल्यान प्रचार कार्य फुडें गेलें. वेरियतो अजून ताका ते आमचे बरोबर पिकअप करपाक 6 म्हयने वतले टू टेक अप दी म्हणजे टेक ऑफ करपा खातीर. वेर इज ही स्टँडींग नाव. द पर्सन तुमी म्हणटले की विरियोटो हो दाबोली मतदारसंघान ज्या वेळार उबो रावलो खुबशे लोक काल चर्चेन येताले की विरियोटो कितके सॅक्रिफायस आसा. ही वॉज वर्किंग फॉर अ नेवी, ही हॅज प्रूव्ड हीज एबिलिटीज आनी हे सगळे जाले जर जायत ताचे ज्या मतदारसंघान भितर शेजारी आसा ताचो बूथ आसा त्या बुथाचेर जाचे कार्य संपूर्ण बालपण गेल्ले आसा ते कार्य खबर आसा त्या मनशांनी ताजेर विश्वास दवरलो ना आनी तुमी आयज त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायर कितें घेतले. हे प्रश्न आतां ज्वलंत प्रश्न आसात. वेदर ही इज रियली गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दीस इलेक्शन. पीपल नो अबाउट हीज सॅक्रिफायसीस. वॉट इज हीज सॅक्रिफायस आय डू नॉट नो. वेरेज तुमी म्हणटात की तो उच्च शिक्षीत आसा आनी ही कितें कमी शिक्षीत आसा. म्हाका सांगात ज्या फॅमिलीचे दायित्व आसा आणि ज्या फॅमिलीचे योगदान आसा त्या फॅमिलींतल्यान आयिल्ले जे दक्षिण गोंयांतल्यान जन्म जावन उत्तर गोंयान गेले जर जाय जाल्यार त्यांचे जन्मस्थान कर्मस्थान हे हांगा आसा. अशा पद्दतीचे कॅन्डिडेट जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे दिल्लो आसा ताचेर मेळत तशें भाश्य करप हें बरोबर न्ही. कोणाक तरी खंय वचप लापेट म्हणप आनी कितें करप हें सोंपता काय कितें. सुभाष तूं म्हणटा की तुजे सांग्याचेर एकल्याय कार्यकर्त्यान पल्लवीचेर अगेन्स्ट उलोवना की पल्लवी एक हाडून आपले आमच्या माथ्यार बसयल्या अशें तरेचो सूर्य येवंक ना अशें तूं म्हणटा. एखादी हे तुजे कडेन उलयता आसतले जे सामान्य लोक आमचे कडेन उलयतात तेन्ना म्हणटात की आमकां आतां नाइलाजान आमकां वचचें पडटा. जर आमचे कडेन आशिल्लो जाल्यार आमकां आमचो आसता आशिल्लो आनी आमी सामके उडी मान थंय कामाक वता आशिल्ले. सो हो कितें अशें जर सगळ्या कडेन जर 100% एक्सेप्टेबिलिटी आशिल्ली जाल्यार इलेक्शनाक वचपाची गरजूच कितें आसताली. दीस इज अ इलेक्शन कळ्ळें न्ही. पण ज्या वेळार हांव तुमकां चॅलेंज मारून सांगता सांगे भागा सारख्या म्हज्या मतदारसंघांतल्यान 10,000च्या वयर लीड मेळटा हाचोच अर्थ शी इज एक्सेप्टेड कॅन्डिडेट. तुमी सावर्डे पळयतले, तुमी कुर्चोरे पळयतले, तुमी सांग्यार पळयतले, ह्या सायडीन काणकोण पळयतले, मर्मुगांव कुडचड्या म्हणटा कुडचड्यार आसतले दिसना. हांव भोंवता हांव केपें रावता तुका खबर आहा. मातशें कुशीर गेल्यार म्हाका कुडचडे मेळटा. बरोबर. कितें आसा अनपेक्षीत रिजल्ट येतले अशें ना की तुमी चिंतता तशें ना. हांवें जेन्ना होच प्रश्न पाटकाराक विचारले ही एग्रीड दॅट ही द लीड वील बी देर बट इट इज अ मार्जिनल लीड म्हणल्यार आसा. वेन काँग्रेस सेज दॅट इट इज इन हीज ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी इट इज अ मार्जिनल लीड जाल्यार तुम्ही विचार करा.
बरं, एक कात जालें तुजें नाही म्हणल्यार आमचे काणकोण, सांगे, कुडचड्या तातूंत ऍड करना, पण सावर्डे ह्यो ज्यो मतदारसंघ आसात ते बीजेपीचे फॉर आशिल्ले मतदारसंघ, आनी हातूंत हे केल्यात. मेन म्हणटा तुमचो आतां साश्टी म्हणटा एक नाही म्हणल्यार काँग्रेसीन प्रत्येक हाका एक 50,000 सुमार लीड घेतल्या म्हणजे इवन हो दवरिल्लो कोण तो आमचो अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स दवरिल्लो, जाका काँग्रेसीच्या लोकांनी काम केलें ना, तरी आसा ताची लीड एक 50,000च्या वयर आशिल्ली. साश्टी का बाकीच्याक म्हणना. सो हांगा तुमचें कशें आसतलें? कारण ही 50,000ची लीड करपाक तुमकां बाकी कडेन जे बाकीचे स जे हे आसात, आमचे 5 तालुके आसात, थंय कमीत कमी ऑन एन एवरेज 12,000ची लीड घेवची पडटा. आनी तुमचे तशें केल्यार फक्त 10,000नी जिखून येवपाक शकता. आनी तुमी जर हे करतात की 50,000 जिखतली आनी जिखतले असो तुमचो दावो आसा, सो हे कशें जातलें? हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयात फोंडा तालुका आमचे बरोबर आसा, मान्य आसा, दारबांदोडा आमचे बरोबर आसा, सावर्डे आमचे बरोबर आसा, तुगेले सांगे आमचे बरोबर आसा, आमचे बरोबर केपें तालुका आसा, आनी काणकोण आमचे बरोबर काणकोण तालुका आसा, आमचे बरोबर मोर्मुगांव मागीर उलोवया आमी. तो मतदारसंघ उरता तो तालुका 66 आसा, बिगर तालुका. पण हांव इतकें सांगता, आमी ज्या गेले त्या फावटीक फक्त 9,000 मतांनी लॉस जाल्ले, ओवरऑल 9,000 मतांनी लॉस जाल्ले. आनी त्या वेळार दिगंबर कामत सालसेरांतल्यान आमचे बरोबर नाशिल्लो, त्या वेळार एलेक्स सिकेरा आमचे बरोबर नाशिल्लो, त्या वेळार आमचो नावेलीचो आमदार आसा, जो नावेली मतदारसंघ तसो जिखून आमचे बरोबर आयल नाशिल्लो. ह्या 3 जे आसा त्या वेळार आमचे कडेन आयज एलेक्स रेजिनाल्ड जो आसा तो अलायन सपोर्टिंग आसा, म्हणजे हे आसा तो आमकां सपोर्ट करता, तोय नाशिल्लो. आज तुगेलो आनी भितरल्यान साधन करता भितरल्यान म्हाका ते हांव ताजेर भाश्य करना की सगळीं राजकारणां सगळे पत्ते हांगा ओपन करप नासतात. आनी हे सगळे आसतना तुका दिसता की 50,000ची लीड ते घेवन वतले? गेले ते निवडणुकीन भितर सांग्या भितर हांव आमदार नाशिल्लो, ताका फक्त 3,000 लीड मेळ्ळी. आयज हांव आमदार आसा, ही 9,000 लीड म्हगेली थींच सेट ऑफ जातली जी काँग्रेसीन घेतिल्ली ती. आनी आयज आमकां तूं यू विल बी सरप्रायज टू सी संकल्प आमोणकराचो आनी दाजी साळकारांचे जे मतदारसंघ आसात आनी दाबोली, दे विल गिव यू अ सबस्टेन्शियल लीड which you cannot compare. So with all these statistics we have gone through, and we can always say साश्टी तूं म्हणटा की तुजे बरोबर अलेक्स सिकेरा आयला, आनी हाजे पयलीं जेन्ना हो आमचो नरेंद्र सावयकर सावथांतल्यान जिखला तेन्नाची गरज आसा तुका, 2014ची जी लोकसभा निवडणूक जाली तातूंत भितर तेन्ना मिकी पाशेको हो बीजेपीक सपोर्ट करतालो. आनी नुवे मतदारसंघ ना म्हणल्यार तुमची ओन बीजेपीची 1-2,000 मतां आसात, म्हणजे कोणूय जर रावलो जाल्यार 2,000 मतां पडटात, आनी ती बीजेपीचे म्हणून पडटात, कारण कमळाक पडटात, ती मनशाक म्हणून न्ही, कमळाक पडटात. अशा वेळार थंय मिकीन पयशे वाटले, मतां कितली पडली जाण तूं? तुमगे 2,000 ताजे 500. हांव कितें म्हणटा, गेले ते फावटीक थी जालें ना, गेले ते ताजे पयलीं आतां Alex Sikera's worth today is not even 3,000 to give. Must maybe for him. No, for him it would be a larger 3,000 तागे कितें जाता. आमची 2,000 मतां आमची मतां ती 2,000-2,500 आसाच आसा. ताच्या भायर 3,000 दिले जर जायत एलेक्स सिकेरान, इट बिकम्स 5,500. 3,000 एलेक्स सिकेरान आमकां दिवप म्हणले जर जायत, काँग्रेसीचे 3,000 कमी जाता, व्हॅल्यू आमचो 6,000 जाता. सो द टोटल नेट बेनिफिट इज ऑफ 6,000 इन वन सिंगल प्लस आरजी आता सेकंड आशिल्लो, आरजी आसा, आरजी सेकंड आशिल्लो. यू एग्री टू दॅट? एज अ एग्जांपल, द स्ट्रॉंगेस्ट काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी गिव्स अस 6,000 ऑड आमचे ताब्यान नेट बेनिफिट दिता. सो वॉट वूड बी रेस्ट? नावेली ना म्हणले जर जाय जाल्यार 2 एडिशनल जावचे ना आमकां पयलींच्या पेक्षा. आता दिगंबर कामत म्हणटा विथ सच अ हाय स्टॅचर ही कूड मेक इम्पॅक्ट नॉट ओनली इन मारगांव बट सराउंडिंग फातोर्डा पसून करपाक शकता. त्या मनशा कडेन आयज आमी अपेक्षा करता फातोर्डा करपाक शकता आनी विजय थंयच्यान मडगांव डॅमेजय करपाक शकता. हय, ना मडगांव डॅमेज करपाक शकता, पण टू वॉट एक्सटेंट? द नेट रिजल्ट वूड बी लॉस ऑर प्लस.
विजय सरदेसाई लॉस करपाक शकता प्रोवायडेड विजय सरदेसाई हिमसेल्फ इज कॉन्टेस्टिंग ऑर हिज पार्टी, बट पीपल विल नॉट लिसन वेन इट इज अदर देन विजय. कळ्ळें न्ही? हांव म्हणटा की विजय हाऊ मच हें मारतलो ताजेर, कळ्ळें न्ही? हाऊ मच थ्रस्ट अँड हाऊ मच ट्रस्ट दॅट विजय वील एन्जॉय वेन ही इज कॅम्पेनिंग फॉर काँग्रेस. जी काँग्रेसीन भितर लगातार निवडून दिल्ले भायर गेल्ले आसात तांचे भरवशाचेर कितले काँग्रेसी बरोबर रावतले, कळ्ळें न्ही? हो सगळो विचार केले जर जायत वी हॅव अ व्हेरी स्मॉल मार्जिन. 9,000 क्रॉस करपा खातीर आमकां तुमकां दुबाव कसो येता? 9,000 हांव म्हणना, हांव तुका साश्टीक भितर बरें अशें हें करया की साश्टीक भितर जी 50,000 काँग्रेसीक लीड मेळटली सर्वसामान्य, ह्या फावट तुजे कोतान कितली मेळटली दिसता? काय मेळचीच ना. कोणाक आप आसा तांचे बरोबर ह्या फावट्या? तांचे बरोबर आसा, दोन कॉस्ट्याचे स्ट्रॉंग आप तांचे बरोबर आसा. हांव तेच सांगता तुमकां, आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून स्ट्रॉंगेस्ट वता आमच्या पार्टीच्या चिन्हाचेर. आप इज कॉन्टेस्टिंग फॉर समबडी एल्स. कितले डीप ते वतले आनी कितले लोक तांकां बिलीव करतले. आपाचो कोर कार्यकर्तो हो काँग्रेसी बरोबर अलायन जातलो वो क्वेश्चन मार्क आसा. वेन ही कंपेर्स द कॅन्डिडेट्स, आप विल ऑलवेज सी देअर बेनिफीट. आयज जर एक फावटी दिलं जर जायत पळय तुमकां इंटरनल पॉलिटिक्स आनी करंटय खबर ना आपाचे. आयज तांचे भितरय एक हें वचपाक लागलें आसा की आमी जर आयज काँग्रेसी बरोबर अलायन जावन काँग्रेसीक वो सीट दिलं जर जायत आमची ग्रोथ आसा ती हांगा स्टॉप जाता. आयज आरजेपी आनीक विधानसभा सीट घेवपा ना ते म्हणटाले हो स्ट्रॉंग होल्ड खंयच्याय कॅन्डिडेट खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेता. ज्या वेळार काँग्रेसीक एकटो एस्पायरिंग आसा तो लिडर तो सदांच म्हणटलो आयज आमी काँग्रेसीक दिले जर जायत काँग्रेसी ही वोट धरतले आनी फुडले फावटी आपल्याक त्रास करतले. हे इंटरनल गणित तांचे चलपाक लागले आसा. तूं पळय पयल्याच दिसाक जे पिशपणांनी आपाचे कांय कार्यकर्ते आयिल्ले, डू यू सी देम ऑन द फील्ड नाव? दे हॅव डिसअपियर्ड नाव. सो हाव सी देर आर हांव आसा पळय न्ही ते म्हणटा तुमी फोन करून प्रेशर हाडटा आनी कुशीन काडटा म्हणटा. कुशीन खंयचेय लावनी तुजे जे सांग्याचेर त्या तातूंक म्हणटा ते सांग्यार आमी हे केले बीजेपीच्या लिडरान आमकां फोन करून सांगले तुमी काय हांगा उबे रावना. एक मनीस सांगूनी की बीजेपीच्या लिडरान सुभाष फळदेसाय आनी एकट्याक बीजेपीचे लिडर आनी कोण तांकां फोन करतले आनी इतको पॉवरफुल फोन कोणाचो वतलो? ताका तेय विचारले खंयचे केपेच्यान बी आयिल्ले काय म्हणून. हांव म्हणटा पळय तुमकां ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय न्ही आमी सरळ सरळ सांगना. आप इज प्लेइंग व्हेरी सेफ फॉर देअर पार्टी अँड दे सी टू दॅट काँग्रेस फेल्स हियर आणि दे विल से दॅट काँग्रेसीक लास्ट इयर दिले ह्या फावटीक तुम्ही फेल झाले आसा ते. दे आर वॉन्टिंग दे आर वेटिंग फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू से दॅट यू फेल्ड वेन वी हॅव सपोर्टेड यू. नाव इट इज नॉट युअर टर्न, नाव इट इज. आणि ते प्रूव्ह करपा खातीर चल्लेले हे जालें. आता साश्टे हांव तूं म्हणटालो मुरगांव, हांव म्हणटालो मुरगांव. कारण मुरगांव कित्याक लागून म्हणटा की फाटले खेपे जेन्ना संकल्प आमोणकारान मिलिंदाक बरयलो एक इश्यूचेर बरयलो कोळशाचें प्रदूशण. हो वन ऑफ द मेजर इश्यू आशिल्लो. अजुनूय त्या प्रदूशणाचो इश्यू आसात, लोक बोवाळ मारतात. एक हो जालो, दुसरो डबल ट्रॅकिंगाचो जो इश्यू हांगा लागता खंय कुट्टाळीत त्या मतदारसंघात लागता. आनी कुट्टाळीत हो मतदारसंघ बीजेपीचो केन्ना नाशिल्लो. जो तुमचो तो आमदार आसता तुमकां सपोर्ट करता ही गजाल वेगळी, पूण तो बीजेपीचो केन्नाय न्ही. कुट्टाळी मतदारसंघ हांव बाकी 3 म्हणना. बीजेपीच्या चिन्हाचेर कमळाचेर तो मतदारसंघ जिंकला न्ही आमी. खंयचो? कुट्टाळी. कुट्टाळी आमी अलिना साल्डाना खंय अलिना साल्डाना म्हणटा एक्सिडेंटल न्ही. एक्सिडेंटल कशें म्हणटा तुमी? कंटिन्युअसली जेन्ना जिंकता तेन्ना वॉट एवर इट इज. हांव म्हणटा कितें जाणा तुम्ही आयज जो विषय म्हणटा पळय न्ही अलिना परत काँग्रेसीक येवपाक कित्याक पडले? ना अलिनाक गेली ती जावन आतां शी विल प्रूव्ह हरसेल्फ. नाव इफ Anton Vaz, who is supporting us, if he doesn't give म्हणजे best of his performance, पळय दाखयता अलिना where she stands. हांव तो चॅलेंज म्हणून सांगता. दुसरी गजाल आसा पळय मार्मुगांव आनी वास्को कोळशाचो आसून ते सगळे विशय आतां फाटी पडलेले आसात. ह्या निवडणुकीच्या दरम्यान कोळशाचो विशय हो फाटी पडलेलो आसा. लोकांक खबर आसा राजकारण खंय शिजतालें. संकल्प आमोणकराचे जे पळय संघटन कार्य आसा तो दो ही हॅज कम फ्रॉम काँग्रेस, ही वॉज ओरिजिनली संघ आणि तातूंत तो आयज काँग्रेसीन आयले नंतर जे ताजे सिस्टमॅटीक पळय दाजी साळकर आनी मोर्मुगांव यू विल गेट म्हणजे हांव म्हणटा की एवर रिकॉर्ड करपी मतदान बीजेपीक जातले ते.
सगळ्यात पहिला संघटनाचेर कार्य कितें केल्लें आसा हे दोगय जे आमदार आसा ह्या आणि संघटन कार्य कितले बरे तरेन केल्ले आसा ताचो प्रत्यय आमकां सगळ्यांक येतलो. ना तूं दाबोळी म्हणटा की लास्ट टायम मोविनान विर्याताक हरयलो, पण तो जो हल्ला ती सामकी अशी सामकी लाजीरवाणी डिफीट नाशिल्ली. ताणें सारकें टक्कर दिलें आनी तो हल्लो. आनी दुसरें म्हणटा तेन्ना जुझे फिलीप म्हणटा तो हातूंक आशिल्लो, रिंगणाक आशिल्लो, आरजे आशिल्ली, आप आशिल्ले. तुम्ही पळयात कितें बाकीच्यांचे वोट्स कितले आसा ती वेरीन इफ दे सपोर्ट ऑल्सो. दुसरी गजाल आसा विरियोतो आमी म्हणटात तेन्ना आमी त्या वेळार एक एंटी इन्क्युमन्सी कोणाक आशिल्ली, मॉविन गुदिनो आशिल्ली. मॉविनाचेर जायते आरोपय जाताले. त्या वेळार मॉविन बीइंग अ कॅथलीक फेस वॉज इन भितर बीजेपी. ऑल दीस फॅक्टर्स ताका सतावपा खातीर पुरे आशिल्ले. विरियोतो वॉज मायनॉरिटी फेस. सो मायनॉरिटी ही हॅड ऑलवेज अपील जावं बाकीच्या सगळ्या धार्मीक संस्थांनी ताचो प्रचार केलो आनी तातूंतल्यान ही कुड नॉट विन. आमी सांगता जेन्ना हांव उलयतां विरियोतोचेर म्हणून जे पळय राष्ट्रीयत्व बी घेवन उलयतात ताच्या ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी डीड नॉट बिलीव इन हीज कॅपेबिलिटीज, इन हीज एफिशियन्सी अँड वॉट एवर सो कॉल्ड सॅक्रिफायस, देन हाऊ कॅन ही गो ऑन अ बिगर पिक्चर एंटायर साऊथ गोवा. म्हजो हो प्रश्न आसा. अँड परत एक फावटी हांव सांगता मॉविन गुदिनोचे जे ऍडमिनिस्ट्रेशन थंय आसा, डेव्हलपमेंट आसा, तो आयज परत एक फावटी मॉविन गुदिनोक सबस्टेन्शियल लीड दिता. सुभाष तूं अशें म्हणटा की विधानसभेक जो हरता तो लोकसभेक उबो रावपाक ना. हांव तशें म्हणना. हांव एक फॅक्टर म्हणटा तुमकां. इट इज नॉट ऑलवेज. कारण तूं आतां 5 खेपेक भाऊ जिखला म्हणटा ताका जेन्ना रवीन मडकय डिफीट केलो तेन्नाच ताका हांव सांगता कितें पळय तो काळ जमानो वेगळो आशिल्लो. भारतीय जनता पार्टी नवी आशिल्ली. आयज काँग्रेसय ओल्ड आसा आणि बीजेपी ओल्ड आसा. इट इज नॉट दॅट इमर्जिंग फेस. तसो मनोहर पर्रीकर कितले फावटीच म्हणजे डेपोजिट जप्त जाल्ले आसा. देन ही वॉज अ टॉलेस्ट लिडर. हांव तशें म्हणना सुरवातीच्या काळान भितर हांव आरजेपीच्या रिव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पार्टी भितर आमी ते सांगपाक शकतात. पण नॉट विथ दी काँग्रेस. काँग्रेस इज नॉट expected to get a defeat from BJP, wherein there were so many issues to counter upon Mawin Gudino. People have not believed him at that point of time. So तू म्हणता इश्यूज ना हे इश्यूज ना तितके ताका मारक ठरचे ना. तुम्ही ज्या रितीन म्हणटा की तो इतके टेक ऑफ घेतलो की सगळ्यांक बुलडोज हे सगळे इश्यूज म्हणजे एक अंदाज आमचे सारखे जे कोण पत्रकार असतात एखादे खरे असत तो खोटी असत म्हणजे एखादी वस्तुस्थिती नासतय बी ती. पण अशें म्हणटात की ह्या फावटी मुरगांव जर काँग्रेसी वटेन बरे पैकी रावले जाल्यार बीजेपीक त्रास जावपाक शकता असो एक अंदाज. एब्सोल्युटली आमी पळयतात मुरगांव तालुक्यांतल्यान इटसेल्फ वी विल गेट अ लीड which is more than 15,000 ऑल टुगेदर. कारण कितें लास्ट टायम आमच्या नरेंद्र सावयकराक होच सारको हो तालुका सामको खंबीरपणान फाटीं उबो राविल्लो मुरगांव तालुका. आमी म्हणटात 15-20,000 लीड मेळटली. ही लीड मुरमुगांव तालुक्यान येतली आणि मेजर लीड येतली त्या 2 मतदारसंघ दाजी साळकाराचो वास्को आणि मरमुगांव. दाबोळी ना मरमुगांव दाबोळी येतलो. 3 मतदारसंघ हे आमकां येतले आणि आमकां कोर्टाली मतदारसंघांतल्यानय अपेक्षा आसा. कळ्ळें न्ही. पण ताजेर आमी बॅट करपाक शकनात. बट डेफिनेटली द पोझिशन्स ऑल ओव्हर इज व्हेरी ब्युटिफुल. सुभाष आता एक तुका निमाणो प्रश्न आणि तो सगळे येतात तुमच्या कॅन्डिडेटाक उलोवपाक कळना. एक दुसरो पयर तिका जेन्ना प्रश्न विचारले तेन्ना सांगलें तेणें की तुका लोक मेळटा आनी तुका कितें ती सांगता अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे कितें म्हाका कळना की तुमी खंयच्यान प्रश्न आसा ते आसता. वी कॅनॉट गो फार फ्रॉम दी अनएम्प्लॉयमेंट. वो म्हाका एक सांगात अनएम्प्लॉयमेंट म्हणलें जर जाय इज इट अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी गव्हर्मेंट. म्हाका जेन्ना गोंयान भितर तेणी कित्याक लागून म्हणलें तें पळयात. आमकां मायनिंग बंद जाल्ले आसात. एनजीओज वतात तो मायनिंग बंद करतात. अनएम्प्लॉयमेंट इट इज नॉट द रिजन फॉर दी अनएम्प्लॉयमेंट. वेन वी से वी गेट एनी ऑफ दी खंयचोय जो प्रोजेक्ट येता त्या खंयच्या प्रोजेक्टाक जो विरियोटो आसा आयज ताणें खंयच्या प्रोजेक्टाक सोडलेलो आसा. इज इट नॉट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट. आनी आयज विरियोटो जो मार्केटान वचून म्हणटलो मोटर्सां ओडून म्हणटलो की अनएम्प्लॉयमेंट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. दी पीपल लायक विरियोटो हू आर कॉजिंग म्हणजे खंयचेय बरे प्रोजेक्ट IIT सारखे प्रोजेक्टाचे विरियोटो वचून सांग्यार उलयता म्हणजे हाजे सॅक्रिफायस खंय गेले ते तुगेले. ज्या प्रोजेक्टाचेर तुमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता त्या प्रोजेक्टाच्या मुळाचेर तुम्ही येतात आणि गोंयान भितर अस्वस्थता निर्माण करतात.
गोंया भितर अशे दबंग निर्माण करतात की खंयचोच जो इंडस्ट्रियलिस्ट आसा ही विल नॉट कम एंड एस्टॅब्लिश हिज हे. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एनजीओज लाईक विरियोटो, जे मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा आनी तेच आयज अनएम्प्लॉयमेंटान म्हणटा तो घेवन वतात. सो तुमी म्हणटाले की तिका उलोवपाक कळना खंयच्या अर्थान म्हणटा. हांव म्हणटा की विरियोटो तिजे समोर मराठी उलोवपाक लाय, कोंकणीन उलोवपाक लाय, कळ्ळें, इंग्लिशीन उलोवपाक लाय. सी फर्स्ट टाइम जेन्ना पॉलिटिकल हाजेर आयला तेन्ना यू कॅनॉट एक्सपेक्ट सम मिरेकल्स हॅपनिंग इन हर. आज उलयात इश्यूज कितले खबर ना. ना इश्यूज तिका पूर्णपणे खबर आसात. अनएम्प्लॉयमेंट आमी पळया न्ही, अनएम्प्लॉयमेंट आमच्या सायडीन काडून दवरलोच ना. बट कॉजीस, द रूट कॉजीस ऑफ बींग अनएम्प्लॉयड यूथ are majorly because of the NGOs. Mining बंद झाल्यो, इंडस्ट्रीज येवपाक दिना, IIT सारखे इन्स्टिट्यूशन्स येवपाक दिना. मायनिंग स्टॉप जालें सगळे मान्य आसा. ते कॉर्पोरेशन करून किंवा ऑक्शन करून स्टार्ट करपाक जाय आशिल्लें. इतलो लेट कित्याक जालो बीजेपी? वो बीजेपीन लेट कितें? द मॅटर वॉज इन कोर्ट. द डे कोर्ट डिक्लेअर्ड की स्टेट विल गो. That the court has given you the court has given and we followed a due process. इट इज नॉट काल डिसिजन झाले आणि आयज आम्ही वतले ऑप्शन करतले. यू हॅव टू फॉलो अ ड्यू प्रोसिजर. तुमचे मुख्यमंत्री डेट्स दितालो ना डेट्स दिल्यात, ऑप्शन केल्ले आसात, कितल्योश्योच ऑप्शन केल्ले आसात. ताच्या नंतर कोर्टान गेले ते कोण पळयता? क्लाउड आल्वारिसान एव्हरी जे ऑप्शन जाल्ले आसा ते चॅलेंज केल्ले आसा. ओके, हाऊ डू यू डिफेंड? अँड सेम क्लाउड आल्वारिस आसा तो विरेटोच्या फाटल्यान आसा. कळ्ळें न्ही? एका वटच्यान तूं एम्प्लॉयमेंट बंद करता आणि दुसऱ्या वटच्यान म्हणटा तूं एम्प्लॉयमेंटच जालो ना. जबाबदार कोण त्या गोंयकारांनी पळोवपाक जाय. आमी पळयात की जेन्ना पळय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आसता बंद करता. डिग्रेडेशन आसा पण खंयचे टू वॉट एक्सटेंट अशे तरेन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन स्टॉप करतले. आमी जेन्ना स्कूटर स्टार्ट मारतात तेन्ना त्या स्कूटरींतल्यान धुकोट येता. इज इट नॉट अ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट? इट्स बिकॉज ऑफ दॅट हॅव वी स्टॉप्ड ऑल दी टू व्हिलर्स अँड फोर व्हिलर्स? अशें ना न्ही. कांय प्रमाणान जे पोल्युशन जातलें ताका लागून जर ताच्यांनी 4 पटींनी एम्प्लॉयमेंट जाता, सस्टेनेबिलिटी येता आणि ते काम जाता जाल्यार आमी अंडरस्टँड जावपाक जाय, बॅलन्स करून वचपाक जाय. तुम्ही जे पळय हत्यार काडटा पळय न्ही, तुमी म्हणल्यार जे पळय आयज मुखार चल्लेले आसा ते हत्यार काडटात की तातूंत भितर खंयचेच सोल्युशन घेवचें ना. म्हणजे ज्या जाग्यार अशें सिच्युएशन जातलें की सरकार परफॉर्म करना हें दाखोवपा खातीर तुमी हें करतात आनी ताच्या नंतर तुमी त्याच कॅन्डिडेटाक फेवर करतात. How are they going to tell me now? Vireto आयलो जर जाय, what is he going to create employment? How is going to create employment? Tell me. जो मनीस मायनिंगाचेर उलयता, जो मनीस IIT-चेर उलयता, what is his program now? He should come out with the program saying that आपण म्हणटा कमीत कमी एनवायरमेंट राखून दवरतलो. एम्प्लॉयमेंट राखून दवरतलो. पोट कशें भरतले? खंय व्हरतलो? चंद्रार व्हरतलो तांकां? हांगा एनवायरमेंट राखलें, आमचें पोट मारलें. तुम्ही म्हणतात पळय फायट करतात की हांगा जे नेत्रावळी सून महावीर धरून सगळो जो आसा पळय न्ही तो वाघरी क्षेत्र करचें वो तांची मागणी आसा. म्हणजे हे एनवायरमेंट राखलें आणि हातून भितर जे 70,000 लोक फॅमिलीज रावतात तांकां खंय करतले तुमी? मागीर परत बोवाळ घालतले. सो डू यू हॅव एनी प्रोग्राम? Do you have any program for creating employment? Vireto and Congress should come out saying that yes, we agree there is an unemployment. What is your program? तुमचो कार्यक्रम कितें आसा की एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर तुमी कितें करतले? IIT सारख्या प्रकल्पाचेर सांग्यार वचून तुमी ज्या रितीन प्रेजेंट करतात की IIT हो तुमकां कारभार करतलो, हे मनीस ह्या गोंयच्या भल्या खातीर कितें करतले? आय डाउट ज्या रितीन ते अशे सॅक्रिफायस केले म्हणटात, सैन्यान भितर भरती जाले, तो मनीस येवन IITक विरोध करता जाल्यार ताजी बुद्धिमत्ता कितें आसतलें? ताजें इंटेलिजन्स आनी कितें जातलें? ताजें विजडम खंय आसा? म्हाका एक सांग, ते फकत विर्याटोच करता, स्थानिकय करतले विरोध? तातूंत विर्याटोचें भाशण आसा ताचेर ना आशिल्लें. विर्याटो सपोर्टेड देम या ना अशें न्ही, पण प्रश्न स्थानिकच आशिल्ले. ते म्हणल्यार शेतजमनी स्थानीक खंयचे? स्थानीक तूं पळय रयता जेन्ना ताणें आपयले स्थानीक खंय आहात म्हाका दाखय पळय. स्थानीक थंय खंय आहा ते गाडयांन भितर भरून हाडले, तेच त्या हातून भितर एक ल्हानशा हॉलान भितर बसतात. स्थानीक कितले जाण उलयले ते दाखय म्हाका. ओके, हांव कितें सांगता, स्थानीक सांग्या वेले कितें उलयले ते दाखय. हांव तुमकां दाखयता की विरेटो वचून आपले अज्ञानाचें प्रदर्शन त्या जाग्याचेर करता, ताचेर सोंपले ते. सुभाष, हाजेर आमी जाल्यार आनीक डिबेट करूया परत. पण म्हाका एक सांग, आतां तुका आतां सामको लास्ट क्वेश्चन, कारण टायम सामको सोंपिल्लो आसा. तुका कितले वोटांनी तुजो कॅन्डिडेट जिखता दिसता सावथ गोवा?
म्हाका ओवर 50 एंड आय एम एक्सपेक्टिंग 60,000. तुका चड मातशें अति आपूण हें करता ना द वे वी आर परफॉर्मिंग कळ्ळें न्ही. हांव म्हज्या एक तुमचे पळय कुडचड्याचे 2 ग्रुप आसात, केप्यां 2 ग्रुप आसात, सांग्याचेर कितें आसता म्हाका खबर ना, काणकोण 3 ग्रुप आसात. बट ऑल ऑफ दीस ग्रुप्स हॅव अलायन्ड. दे टॉक इन वन फेस. तोंडात दाखोवपाक ना ना तोंडार तुम्ही काँग्रेसीक ना अशें म्हणटात. मल्टिपल आसात. मनशा फाटल्यान एक ग्रुप आसा. काँग्रेस हो इतिहास इतिहास आसा तो तांचो फायदेशीर आसा. काँग्रेसी तरी आसन मत पडटात. पूण काँग्रेसीक आमी तरी लिपून लिपून उलयले जाय काँग्रेस ओपनली करता, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन करता. ह्याच हाचेर आमी चर्चा थांबयतात, कारण सुभाषा कडेन उलोवप म्हणल्यार तुका एक दीसभर बरयलो जाल्यार सुभाषाक तितली हें आसा, एनर्जी आसा आनी तितले मुद्दे आसतले. आनी सुभाष म्हणटा सामको जर कोडी हो काळो आसतो गोरो कसो अशें सुभाषा सांगना. बिलकुल ना. हांव गोरो आसतो गोरो म्हणपी मनीस आनी काळो आसतो काळो म्हणपी मनीस. हाजेरूच आमी चर्चा थांबयतात. सुभाष एकच हे की एक तुमच्या हातूंत फूल क्रेडीट दिवपाचें तें म्हणजे तुमी तुमच्या कार्यकर्त्याक ते तांच्या मनांतल्यान आसूं किंवा कशें आसूं चॅनलायज करपाक लागल्यात. ते मनांतल्यान येवं किंवा अशें अड्योन येवं बट चॅनलायज करपाक दिसपाक लागले. दॅट इज आवर स्टँड. दॅट इज हे. सो हाजेरूच आमी ही चर्चा हे करतात, कितले मतदान जातले, कोणा वयच्यान जातले आनी कोण जिखतलो हे आमकां जेन्ना रिजल्ट जातलो तेन्ना कळटलोच. सो तूं हांगा आयलो आनीक तुवें तुजी मतां सामकें सडेतोडपणान मांडली, ताजे खातीर तुका देव बरें करूं. आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आसात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.